नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। पिसुल्ले बेकायदेशीर मीन येरादारी प्रकरणान वाळपय पुलिसांनी घालो नाईक माइन्स आणि आंबे मेटालिकाचेर FIR। खण खात्याची सुचोवणी, कायदो मोडलो, मुळावे चौकशेन स्पष्ट, दोगांक अटक। मायनिंग लिजांची पावणी केली ना म्हूण संविधानाचे कलम 14 मोडना। सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाप्रमाण सध्या चालू आशिल्ले लिजांचे मायनिंग बंद करून पावणी करूंक मेळना, खण मंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। देड एक म्हयन्या भितर पंचायत सचिवांची रिती पदां भरतले। 32 नवे सचिवां खातीर मंत्रिमंडळा मुखार प्रस्ताव। पंचायत मंत्री पार्सेकाराचे उतर, सचिव उणे पडटात, तांच्यो खंयचे खंय ट्रान्सफरी मारतात म्हूण मंत्र्याचेर आरोप। कोंत्रादावेले BEd इंग्लीश शिक्षकांनी उपास सोडलो। 23 दीस जाले शिक्षक बशिल्ले धरण्याक। नवे 325 शिक्षकांची भरती करताना BEd शिक्षकांचो अणभव मतीन धरपाचे मुख्यमंत्र्याचे शिक्षकांक उतर। आणि आदिवासींक हे वर्स सोंपता म्हणल्यार जमनीचो हक्क, जमीन नाशिल्ल्यांक सरकार जमीन घेवन दितलो। आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकराची घोषणा। खबरो विस्तारान। पिसुल्ले आणि वाळपयचे बेकायदेशीर मीन येरादारी प्रकरणान खण खात्याच्या सांगण्यावेल्यान वाळपयचे पुलिसांनी FIR घालो। नाईक माइन्स एंड ओर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आंबे मेटालिक लिमिटेड हे कंपनीचेर FIR घाला। आता मेरेन पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर आणि मालकाक अटक केल्या। महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्ले मिनाचे प्रकरणान खात्यान मुळावी चौकशी केले उपरांत तातूंत तथ्य दिशिल्ल्यान FIR घालो। मीन येरादारी करून आरोपींनी सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आणि खण कायद्यातले नेम मोडल्यात असो आरोप खात्यान दवरला। पिसुल्ल्या आंबे मेटालिक फॅक्टरीचो एक ट्रक मीन व्हरतना वाळपय पुलिसांनी जप्त केल्लो। उपरांत पुलिसांनी खण खात्याक मुळावी चौकशी करपाक सांगिल्ले। बेकायदेशीरपणान मिनाची येरादारी, मीन सांठोवन दवरप, मिनाची चोरी तशेंच फटिंगपणा असल्यो गजाली कंपनीन केल्यात हे चौकशेंत स्पष्ट जाला। हे प्रकरणान खण खात्यान वाळपय पुलिसांक FIR घालपाक सांगिल्ले। FIR हांचेर घाला। ट्रकाचो ड्रायव्हर सुरेश नाईक, ट्रकाचो मालक गजानन कुरी, फोंडेचे आनंद नाईक, शशिकला नाईक, अनिल नाईक हे नाईक माइन आणि ओर्स इंडिया कंपनीचे पार्टनर। पिसुल्लेचे आंबे मेटालिक कंपनीचो सुनील गर्ग। खण खात्याचे मुळावे चौकशे प्रमाण मिनाची बेकायदेशीर येरादारी आणि सांठोवन दवरप, MMRD आणि MCDR चे उल्लंघन, उत्तर गोयचे जिल्लोधिकाऱ्याचे आदेशाचे उल्लंघन, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडलो, मिनाची चोरी। वाळपय पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर सुरेश नायक आणि ट्रकाचो मालक गजानन कुरीक अटक केल्या। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। मायनिंग लिजांची पावणी केली ना म्हूण संविधानाचे कलम 14 मोडना। तशेंच सुप्रीम कोर्टान 15 वर्सां फाटीं दिल्ले अंतरीम आदेशाप्रमाण सध्या चालू आशिल्ले लिजांचे मायनिंग बंद करून पावणी करूंक मेळना, हे खण मंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेन स्पष्ट केले। लीज रिन्यू करताना मिनेरांकडच्यान सरकार कसली कसली येणावळ येता, लीज रिन्यू करचे पयलीं दर खणीचेर कितले मीन आसूं येता हाचो अभ्यास सरकारान केला काय कितें असो प्रस्न विजयान काडिल्लो। Iron ore is Goa's biggest asset and it runs into thousands of crores of rupees. How can the government renew this asset to private parties without knowing its value? It is renewing as per the legal provision of the act. लीज दिल्या ती कायद्या प्रमाणे दिल्या आणि लीज समजा कोणाक दिली म्हणून ताका मायनिंग करूंक मेळटलें हाजी कसलीच गॅरंटी ना। Is the government collecting any lease rent by any other name in any other manner from the leases of the mines? लीज हो फक्त तुका त्या मायनीर मायन करपाचो कायद्यान दिल्लो अधिकार। ती जमीन तुज्या मालकीची जायना। जेन्ना पळय लीज तो एक्सकवेट करता त्या वेळार ताका तरेतरेचे टॅक्स, रॉयल्टी, एक्सपोर्ट टॅक्स आनीक कसले सेस हे भरचे पडटा। आमकां जेन्ना हो MMDR एक्ट सांगतात तुमी,
Are we not contravening the Article 14 of the Constitution? गोंयच्या बाबतींत 1987 एबॉलिशन ऑफ कन्सेशन अँड कन्वर्शन इंटू लिजीस एक्ट जो केल्लो 1987 तांकां सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्ले मायनींग कंपनीनी जी पळय लीज कन्सेशन दिल्ले जे कन्वर्ट केल्ले लिजीन तातूंत भितर ह्यो मायनी चालू दवरपाच्यो तांकां चालू दवरपाक तांकां पूर्ण परमिशन दिल्या. सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम अल्टिमेटली. आय कांट एक्ट अगेन्स्ट हीज डायरेक्शन. आदिवासींक हे वर्स सोंपता म्हणल्यार जमनीचो हक्क दितले. जमीन नाशिल्ल्यांक सरकार जमीन घेवन दितले अशी घोशणा आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकारान केली. आदिवासी खात्याचे मागण्यावेले चर्चेक तो जाप दितालो. उंचेल्या शिक्षणा खातीर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांक खासा प्रशिक्षण सरकार दितले. गोंयभर 30 सांस्कृतीक भवनां, आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी संग्रहालय आणि आदिवासीं खातीर वृद्धाश्रम बांदपाचे तवडकारान उलोवन दाखयला. डिसेंबर 2013 पर्यंत सबंद गोंयच्या 5552 लोकांनी जे क्लेम केल्ले आसा ताका जमनीचो मालकी हक्क दिवपाचें काम मोठे आमी केल्लें आसा. स्पेशल कोचिंग टू ST स्टुडंट, इंजिनियरिंग, मेडिकल, MBA किंवा UPS किंवा GPSC किंवा बाकी अन्य जे एग्जाम आसा, कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आसा त्या एग्जामी खातीर प्रिपरेशना खातीर की तांकां स्पेशल कोचिंग दिवपाची योजना, कोचिंग सेंटर ओपन करपाची योजना त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बजेटाक सुद्दां ताजें प्रोविजन केल्लें गेल्लें आसा की अशा तरेचे 100-200 जी घरां आसा त्या अशा गांवांक एखादें सांस्कृतीक भवन ज्यो गोष्टी तांकां आतां जे कल्चरल कार्यक्रम जे करपाक सोदता, जे तांचे उत्सव करपाक सोदता ते उत्सव त्या जाग्याचेर ते करपाक शकतले. आनी ते ह्या वर्साचो जो टार्गेट आसा 30 सांस्कृतीक भवन बांदपाचो टार्गेट आसा. म्हणून गोंयाक एक ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओपन करपा संदर्भाचो निर्णय सरकारान घेतलो गेलो आसा. एक ऑल इंडिया बेजाचेर एक ट्रायबल म्युझियम जावचें, एक ओल्ड एज होम, एक बऱ्या तरेचो सुसज्ज असो बरी फॅसिलिटी आशिल्लो करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान सरकारान निर्णय घेतलो गेल्लो आसा. जमीन एक्वायर करपा खातीर आमी ह्या वर्साच्या बजेटाक 2 कोटीचें प्रोविजन केलें आसा. जाका जमीन ना ताका किमान 200 स्क्वेअर मिटर जमीन ताका घर बांदपा खातीर दिवन 200 म्हणलें 200 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवन आमच्या अटल आश्रय योजने अंतर्गत तो घर बांदपाक शकतलो. देड एक म्हयन्या भितर पंचायत सचिवांची सगळी रितीपदां भरतले. प्रत्येक पंचायतीक पूर्ण वेळ सचिव मेळटलो. मंत्रिमंडळाचे बसकेन 32 नवे सचिवांक खातीर प्रस्ताव येतलो अशें उतर पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिला. कितलेशेच पंचायतींनी सचिव नात. कांय सचिव ड्युटेर सारके येनात म्हूण लव मामलेदारान प्रस्न काडिल्लो. सध्या 12 सचिव उणे आसात. पंचायत मंत्रालय कायदो मोडून सचिवांच्यो खंयचे खंय उठसूट बदल्यो करून तांकां पिट्टात म्हूण आलेक्स रेजिनाल्डान मुद्दो काडलो. हे एडिशनल सेक्रेटरीज जाय त्यो वॅकन्सी क्रिएट केल्या काय ना हे म्हाका जाणून घेवंक जाय. 188 एक्चुअल सेक्रेटरी आसात. 32 पोस्ट आमी क्रिएशनाक एडवर्टिजमेंटाक वतले. फाल्यां कॅबिनेटाकूय फाल्यां परवां कॅबिनेटाक वतले. CMाच कडेन फायल आसा. कुर्टी खांडेपार पंचायती कडेन येता थंय जो सेक्रेटरी आसा तो एक अर्दवर बसता पंचायतीन आनी दिसभर आसत ना कारण ताका हार्टाचे प्रॉब्लम आसा. तुमी बरयल्या शिवाय तो अर्दवर येता म्हणजे कितें? ही हॅज टू इदर मेडिकली इफ इज नॉट फीट ही हॅज टू रिटायर टेक VRS ऑर कंपल्सरी रिटायरमेंट. पण पंचायतीन पत्र बरोवचें पडटलें की तो अर्दवरूच आसता म्हणून. अर्जुन वेलीप म्हण ताका मोरपिल्लासान फ्रॉम मोरपिल्लासान तुवें ताका मोयरा गायलो. फ्रॉम मोरपिल्लासान मोयरा गायलो. मागीर पुत्तून सालसेती हाडलो. सालसेती सावन पुत्तून मोरपिल्ला व्हरलो. सेकेंड तुका तुवें दिपक भयंगणकाराक तेगे बायल सिओलीक काम करता तो एवॉर्ड विनर. तेगे पाय फ्रिडम फायटर. 0 टॉलरन्स टू करप्शन तो प्रमोट करता कित्याक तेजी एक पर्यंत कंप्लेन ना. ताका पयलीं बिडिओ गायलो. मागीर ताका बिडिओ इज 86 किलोमिटर्स फ्रॉम हीज हावस. मागीर तुवें ताका भाटी गायलो दॅट इज 12 किलोमिटर्स अवे.
दॅट इज ऑलमोस्ट 100 किलोमिटर्स. म्हाका जाण जावपा जाय हें कित्याक पॉलिटिकल विक्टिमायझेशन कित्याक परिवर्तन हें केलें हें करपाक. स्पीकर सर ताणें जें म्हटलें तुवें ताका बदललो तुवें ताका ट्रान्सफर केलो. हांव ट्रान्सफर करना, ट्रान्सफर डायरेक्टर करता. आनी त्यामुळे गोंया खातीर अपॉयंट केल्लो पंचायत संचालनालयाक अपॉयंट जाल्लो मनीस हो ट्रान्सफर केल्ले कडेन वचूंक जाय. ताका जर 20 किलोमिटरां वयर ताची ट्रान्सफर आसत जाल्यार ताणें थंय आपलो संवसार घेवन वचूंक जाय, बिराड घेवन वचूंक जाय आनी ताचो TADA ताका कितें तो मेळटा. ही विधानसभा गोंयच्या लोकां खातीर चलता. ही विधानसभा एखाद्या सरकारी नोकरा खातीर चलता. द ट्रान्सफर इज इन पब्लीक इंटरेस्ट. द इश्यू इज ओवर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.